कोण फ्रेंड्स आयज आमी पातोळी करया आमी 15 ऑगस्टाक कोत्ताय आनी एका टर्मरीक लिव्सूय म्हणटाय तेका बरें धुय आनी हे भाशेन कट कर आनी आमकां जाय माडां गोड नाल्ल जितेलो आनी हांवें हिंगा ब्रावन रायस केले आमगे कोंकणी भाशेन तेका बोलम तांदूळ म्हणटाय तेका रातभर हांवें फुगोंक घायला आनी दुसरे दिसा तेका हांवें मीठ घालून वाटलां आनी बरें दाट कर आतां नाल्ल आनी गोड बरें मिक्स कर हे भाशेन आनी आतां पातोळी पान घे आनी तेका हेचो पेस्ट लाय चोडी दाट लाय नाका दिसतुलें आनी मोदल्यान ते नाल्ल आनी गोडाचें हें घाल बरें भर तेका मोदें आनी हे भाशेन तेका फोल्ड कर आतां हे भाशेन जावपा जाय आनी उरता तें अशें करून काड आतां हांवें इडली करपाचो स्टिमर घेयला हिंगा आतां तितून 3 कप उदक घाल आनी तेका शिजोवं दवर आमगे उदक शिजोवंक लागलें आतां तितून पातोळी घाल पयलीं इडलीचें हें दवर तेजे वयल्यान पातोळी घाल आनी सगल्यो घाल आनी स्लो फ्लेमीचेर तेका स्टीम करूंक दवर 10 ते 15 मिनट पुरसां तेका स्टीम करूंक दवर आतां 10 मिनट अशी जाली चॅक करया ओपन कर हे भाशेन जाली म्हणल्यार ती पातोळी आमगे रेडी जाली तेगे पान ग्रीन जाता डार्क ग्रीन अशें जाता व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब देव बरें करूं।